समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बे भरीत परबी दीत हांव गौरीश परबामणकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मंत्रिमंडळात नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या मंत्र्यांक चवथीच्या मुहूर्तार दिली खाती। दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजन माप खाते, जाल्यार रमेश तवडकराक मेळ्ळे आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खाते। माटोळी सजली, घराघरांनी पावले गणपती। लाडक्या गणपतीच्या आगमनाक लागून गोंयभर फाकला उमेदीचे ल्हार। घराघरांनी गणपती विराजमान, जाणटे नेणटे धरून सगळ्यांनीच मोठ्या उमेदीन गणरायाक दिलो येवकार। गोंयकार चवथीच्या मुडार। रेल्वे स्टेशनांच्या नूतनीकरणा खातीर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान दिले आर्थीक मजत। पर्यटन खात्याच्या आदारान कोंकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आनी थिये रेल्वे स्टेशनांचे केला नूतनीकरण। मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात पडल्यात फोणकुलां। मुंबय गोंय प्रवास करप्यांक सोंसचे पडटात त्रास। महामार्गाच्या अवतिकायेचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल। रस्त्याच्या अवतिकायेचेर लोक फुर्योज। दक्षिण गोंयाक जोडपी बोरयेच्या पुलाक 39 वर्सां जातली पुराय। पुलाची स्थिती सामकीच धोकादायक। दर दिसा जाता येरादारीची कोंडी। वायट घडणूक घडचे पयलीं सरकारान बांदचो नवो पूल, वाहन चालकांची मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मंत्रिमंडळात नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या मंत्र्यांक चवथीच्या मुहूर्तार खाती वांटून दिल्यात। नव्यान घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खाती वांटून दिवपाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या। अपेक्षे प्रमाण दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजन माप खातें दिला, जाल्यार रमेश तवडकर हांकां आदिवासी कल्याण तशेंच खेळ आनी कला संस्कृती खातें दिलेलें आसा। चवथी निमतान आयज फाल्यां सुटी आशिल्ल्यान परवा अधिसुचोवणी जावं येता। नव्यान घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खाती वांटून दिवपाक राज्यपालान मान्यताय दिल्या। मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतल्या उपरांत 7 दिसांनी दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां खाती मेळ्ळ्यात। अपेक्षे प्रमाण दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम, बंदर कप्तान आनी वजनमाप खातें दिला, जाल्यार रमेश तवडकार हांकां आदिवासी कल्याण, खेळ तशेंच कला आनी संस्कृती खातें दिला। दुसरे वटेन सुभाष फळदेसाय हांचे कडले पुरातत्व आनी पुराभिलेख खातें काडून तांकां नव्यान तयार केल्ले उदका पुरवण खातें दिला। तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे कडले गृहनिर्माण खातें बदलून तांकां संग्रहालय आनी राजपत्र ही दुसरी खातीं दिल्यात। चवथी निमतान आयज फाल्यां सुटी आशिल्ल्या कारणान परवा अधिसुचोवणी येवं येता। सर, आयज तुमकां म्हणजे वेगवेगळी खाती आयज तुमकां सीएमान दिल्लेली आसा, सो ताजेर सर तुमचें कितें मत आसा, कितें म्हणटले? नाही कशें आसा, काम करप हो म्हजो एक स्वभाव। त्यामुळे हांवें मंत्री जावपाची अपेक्षा केला आनी खंयची खात्याची अपेक्षा केली ना, पण जी खाती मेळ्ळी आसा ताका जस्टीस दिवप आनी पब्लिकाक सर्व करप हें म्हजें काम आसा। आनी त्यामुळे हाजे पयलीं हांवें स्पोर्ट्स हँडल केल्ले आसा, हाजे पयलीं हांवें ट्रायबल हँडल केल्ले आसा, आनी आर्ट आनी कल्चर तशें पळयलें जायत न्ही। कल्चर प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमी लोकोत्सव आनी बाकी सगळ्यो गजाली करता, आनी तो म्हजो मूळ स्वभाव आसा। त्यामुळे तिनूय खाती आसा न्ही, तांकां जस्टीस दिवपाचे कडेन हांव प्रयत्न करतलो आनी लोकां भितर एक सर्वसामान्य मनशा भितर ती तिनूय खाती वतली त्याच प्रमाणे हांव प्रयत्न करतलो। ओके सर, आमी जर पळयलें जाल्यार कला अकादमीचेर खुबशे सर म्हणजे प्रश्न उपरासताले, ताचेर सर तुमी कशें पळयतले? आतां तुमचे कडेन येयला ते खातें। म्हणजे कला अकादमी जर आयले त्या वेळाचेर तो विशय त्या वेळाचेर त्या मंत्र्यान किंवा त्या लोकांनी हँडल केलो, बरोबर काय न्ही? की हांव तातूंत कशा पर्यंत दुरुस्ती हाडूंक शकता, कितें बाबा तातूंत बाबा कितें जालें, कितें जावंक शकता, ह्याच हांव प्रयत्न करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयकारांची आयज उमेदीची चवथ। गोंयभर घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक स्थळांनी गणपती विराजमान जालेले आसा। मंगल मुर्तींचो जयघोश करीत माराण्यांच्या गडगडांत गणपतींक लोकांनी येवकार दिलो। कोणागेर 1.5 दीस, कोणागेर 5 दीस, जाल्यार कोणागेर 7 दिसांचो गणपती आसा। घालुया खुशाल भरीत खिणांचेर एक नजर। बुधवारचो दीस गोंयच्या भक्तां खातीर उमेदीचो आनी खुशालकायेचो दीस थारलो। ज्या खिणाची आमी वर्सभर वाट पळयतात त्या विघ्नहर्ता गणरायाचो बुधवारा आगमन जालें। पळयात लाडक्या गणरायाच्या आगमनाचे खुशालभरीत खीण।
वक्रतुंड महाकाय कोटी श्री समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा दयादे भक्तवत्सला महागणपती तुम्ही चरणाकडे असं आज या प्रार्थना देत असं की असं ह्या गोमांत क्षेत्रात तुला ह्या मडगाव मटग्रामांत ह्या दामोदरास्थान तुझे पूजन केलं मात्रान ह्या गोमांत क्षेत्रात जसं भरपूर जसं लोका जसं बऱ्यापण जेवपा जाय आणि अंगा देशाची कोशाची राष्ट्राची ह्या गोमांत क्षेत्राची जसं जो संकल्प करून तुझी चरणाकडे आज जसं सगळे जन ह्या गणपती पूजन करता त्याचे जसे श्रेय समस्त गोमांत क्षेत्रा प्राप्त करून दे आणि गोमांत क्षेत्र म्हणजे परशुरामाला क्षेत्र काय या क्षेत्रामध्ये गणपतीचे पूजन केलं मात्र एक सदैव 1 वर्षपर्यंत तुझे अनुग्रह प्राप्त करून देईल ह्या जसं गोमांत क्षेत्रात तुझे पूजन केले आणि अंगा ब्राह्मणाक आपण घराण घाले सगळे ह्या जसं मडगाव मटग्रामाची गोमांत क्षेत्राची आणि जसं दामोदरा स्थळाची अभिवृद्धी झाल्यामुळे परिचित दाखवून देऊन आमच्या हातात जसं तुझी चढाकडे हजर किंवा विशेष रूपात शेवकुसर भागी प्राप्त देवा महागणपती कल्याण कर बरे करून चलोन दे अहम विष्णु 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 श्रुति स्मृति प्रमाण फल प्राप्ति कामः वक्रतुंड महाकाय शूलकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहर मूले ब्रह्मतले विष्णु शाखायां महेश्वरः पत्रपत्र सर्वदेवानां वासुदेव नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः देवताभ्यो नमः पाद्योपाद्यं समर महागणदेवताभ्यो नमो नमः हस्तो अर्घ्यं समर महागणाधिपतये नमो नमः आचमनीयं समर महागणपति देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पय महागणाधिपतये नमो नमः आहे असं फुल गणपती या पायाकडे ठेवा महागणपती देवताभ्यो नमो नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि कार्य सिद्धि सिद्धि प्रीत्यर्थे सकल परिवाराणां आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य सकल भक्तगणानां परत एकदा गोमंतकचं नाव घ्या गोमंतक प्रायव्हेट लिमिटेड सकल सदस्य गणानां प्रगती पंचायतन देवताभ्यो नमः वटेश्वर वाठारेश्वर साखळेश्वर बांधेश्वर बोडगेश्वर देवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः अविघ्नमस्तु सूर्याय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भू ओम भव ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। रेल्वे स्टेशनांच्या नूतनीकरणा खातीर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान आर्थिक मजत येवजणे खाला कोकण रेल्वेक 25 कोटी रुपयांचे अनुदान दिला। हो निधी वापरून कोकण रेल्वेन मडगांव करमळी आणि थिये ह्या तिनूय रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण केला। पळयात पुराय बातमी।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान अर्थीक मजत योजनेखाला कोकण रेल्वेक 25 कोटी रुपयाचे अनुदान दिला. या निधीचो वापर करून कोकण रेल्वेन मडगांव, करमळी आणि थिये रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण केला. 25 कोटींतले 12 कोटी रुपया मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या नूतनीकरणा खातीर वापरल्यात. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर मल्टी स्टोरेज पार्किंग प्रकल्प, पार्किंग सुवातेचे रुंदीकरण तशेंच हेर कामां केल्यात. थिये रेल्वे स्टेशनाचेर सर्क्युलेशन एरिया, मल्टी स्टोरेज इमारत तशेंच रेस्टॉरंट आनी हेर सुविधा उबारल्यात. जाल्यार करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर बर्ड ऑब्झर्वेटरी डेक, रेस्टॉरंट तशेंच बर्ड वॉचिंग गॅलरी बांदल्या, अशी माहिती कोकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटके हांणी दिली. ते भायर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज, नवो फूट ओव्हरब्रिज बांदला म्हूण घाटके सांगता. मडगांव स्टेशनात सर्क्युलेटिंग एरिया आसा जो टोटली रिवॅम्प केला, रिडेवलप केला आमी. ती एक मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची एक स्कीम आसा, सेंट्रल फायनान्शियल असिस्टन्स टू सेंट्रल एजन्सीज. त्या स्किमी खाला आमकां एक 25 कोटी ग्रांट मेळिल्ली. तातूंतल्यान आमी 3 स्टेशनाचेर काम केलां, एक मडगांव, दुसरें करमळी आनी तिसरें थिवी. तर मडगांव स्टेशना खातीर जवळपास 12 कोटी आमी खर्च केले त्या फंडांतल्यान आनी हो सगळो एरिया आमी डेवलप केला. तातूंत पयलें आसतलें की टोटल पार्किंग सगळें चेंज जाला. त्या शिवाय जे स्टेशनार पॅसेंजर्स येतात किंवा भायर वतात तांच्या खातीर एक कवर्ड पॅसेज दिला. त्यानंतर मल्टी लेवल पार्किंग बांदलें. हे सगळें आयलां ते ह्या स्किमी खाला आयलां. तशेंच थिवीम स्टेशनार सुद्दां सर्क्युलेटिंग एरिया आमी हें केला, बरी डेवलप केलें आनी थंय एक बिल्डींग बांदल्या जाचे भितर एक्झिक्युटिव्ह लॉन्ज, रेस्टॉरंट अश्यो फॅसिलिटीज दिल्या आमी. आनी करमळी स्टेशनार प्लॅटफॉर्म 2 एक बर्ड ऑब्झर्वेटरी डेक केला जो जवळपास 85 मीटर लांब आसा आनी तातूंत एक रेस्टॉरंटूय दिला, कॅफेटेरिया दिला आनी ताका एक गॅलरी आसा ज्या जाग्यार बसून जे बर्ड वॉचिंगान इंट्रस्ट दवरतात ते बसून थंयच्यान जे मायग्रेटरी बर्ड्स करमळी लेकान येतात ते पळोवंक शकतात. तर अशें आमी ते सेंट्रल स्किमी खातीर स्किमी अंडर आमी हे सगळें डेवलपमेंट केलां. त्या शिवाय मडगांव स्टेशनार आमी एक्झिक्युटिव्ह लाऊंज एक हे केला, रिसंटली हे केला. आनी जो स्टेशना समोर जो तुमी आतां नवो फूड कोर्ट पळयला ते एक्चुली बस स्टँड एरिया आशिल्ली. तो आमी ती अशीच स्पेस आयडल आशिल्ली, त्या खातीर आमी ताचो फूड कोर्टान कन्वर्ट केला. एक ओल्ड आमचो फूट ओवर ब्रीज आसा तो फक्त प्लॅटफॉर्म 1, 2, 3 आनी लास्ट प्लॅटफॉर्म. ताच्या मदीं आनी एक प्लॅटफॉर्म आयला 4 and 5. ताका कनेक्ट करपी एकूय फूट ओवर ब्रीज नाशिल्लो. त्या खातीर आमी एक नवो फूट ओवर ब्रीज बांदला. एका सायडीक रॅम्प दिला आनी एका सायडीक लिफ्टीचें प्रोविजन केलां. आनी त्या शिवाय जे सिनियर सिटीजन ऑर फिजिकली डिजेबल्ड बी आसात तांकां यूज करपा खातीर आमी एक बॅटरी ऑपरेटेड कार, बग्गी म्हणटा आमी ताका, ती चालू केल्या सेवा. आनी ते नॉमिनल चार्जीस 50 रुपीज पर पॅसेंजर अशें चार्ज करतात. सध्या हांगच्यान बसीक एक प्रॉब्लेम जाता कोकण रेल्वेच्यान, मेन म्हणजे बस स्टँडाक कनेक्ट. तुमी कदंबाक बी अशें कितें? आमी बऱ्याच वेळा रिक्वेस्ट केल्या पूण अजून तांचे कडल्यान प्रतिसाद येवपाचो आसा. कोंकण रेल्वे हॅज बीन कंटिन्युअसली कंडक्टिंग इंटेन्सिव टिकेट चेकिंग ड्रायव्स नॉट ओनली इन द ट्रेन्स बट एट द स्टेशन्स एज वेल. So to curb this unauthorized passengers traveling without tickets or in higher class, etc., we have been doing this ticket checking drives. In this financial year, that is from April 2025 till date, totally 3,765 ticket checking drives were conducted at stations as well as in trains. And 40,602 cases of unauthorized irregular travelers were detected. And amount of rupees 2,37,11,000 was recovered from them towards penalty. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. एक कलाकार कसोच उपाशी मारपाक शकना. कला मनशाक जगयता ती ताका सशक्त करता अशें लोक जायते फावटी उलोवन दाखयतात. हाचेच एक देख म्हटल्यार पालयेची फामाद शिल्पकलाकार शैलेजा नायक. तिणें आपल्या शिल्पकलेंतल्यान वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो कलाकृती तयार केल्यात. ह्यो कलाकृती ती विकता आनी हाचेरूच पोट भरता. पळयात
पुराय बातमी. पालये पेडणेची शैलजा नायक फाटली 40 वर्सां सावन वेगवेगळ्या प्रकारच्यो कलाकृती तयार करता. सुरवेक शैलजा आनी तिचो घोव खंय गोंय हस्तकला महामंडळान कलाकार म्हणून काम करताली. कांय वर्सां उपरांत तांणी ह्याच क्षेत्रांत आपलो स्वताचो वेवसाय सुरू करपाचो विचार केलो. 1997 ह्या वर्सा ह्या जोडप्यान भावकणवाडो पालये स्वताची कार्यशाळा उबी केली. शैलजा आनी तिच्या घोवा वांगडाच तांच्या भुरग्यांनी लेगीत ह्या वेवसायात तांकां हातभार लायलो. इतलेच न्हय तर तिणे जायत्या जाणांक रोजगार लेगीत उपलब्ध करून दिल्यात. खंय आम्ही शिल्प तुम्ही पळयल्यात ते 1997 पासून हांगा आमी स्टार्ट केला. सो पयलीं आमी म्हजो मिस्टर विठू नायक हो आर्टिस्ट, हो गोवा हँडीक्राफ्टान काम करतालो. सो मागीर हांवूय आसले गोवा हँडीक्राफ्टान. सो मागीर आमी दोगांयनी चिंतले की चल आमकां दोगांयक ही कला बरी येता. सो म्हणजे सगळे होल अँड सोल जे मोल्ड घालप आनी कितें आसा ते सगळे कला आमकां येता. तर आमी कित्याक आमच्या गांवांत वचून ही कलेचो यूज करचो न्हू अशें चिंतून आमी दोगांय जॉब सोडलो आनी आमी 1997 आमी हांगा भावकणवाडो पालये हांगासर आमी येयली. सो आमकां पयलीं म्हणजे हे करपा खातीर आमचे जे डायरेक्टर आशिल्ले गोवा हँडीक्राफ्टाचे NN फट्टे तेणे आमकां सपोर्ट केलो की म्हणपाक लागलो तुमी बरी कलाकार आसा, एक तुमचे स्वताचे तुमी नांव तयार करूंक शकता, कोणाक तुमी रोजगार दिवंक शकता अशें म्हणून तेणे आमकां सांगले. म्हणून आमी मागीर स्वताचे हे आमी स्टार्ट केले. आमी जेन्ना सुरवात केली 1997 तेन्ना हांगासर भावकणवाडो पालये हांगा वाट पासून नाशिल्ले आमच्या वाड्यार येवपाक. अशा परिस्थितीन आमी हे सुरवात केल्ली हांगासर. पण त्या टायमाचेर आमची भुरगीं आमच्याच गांवांतली जवळ जवळ 30 भुरगीं म्हाज्या कडेन कामाक येतालीं. हांवें तांकां रोजगार दिलो स्टार्टिंग सुरवात. आनी मागीर हळूहळू करून मागीर आमी ग्रामपंचायतीक कॉल करून मागीर आमकां रस्तो येयलो आमच्या घरा पर्यंत. आता ह्या वर्सांनी तर ह्या 5 वर्सांत सामके बरेच झाले. पण पयलीं आमी म्हणजे 20 वर्सां म्हणजे 10 वर्सां पयलीं आमी खूब त्रास काडले. आनी जी भुरगीं म्हाज्या कडेन कामाक आशिल्लीं आमच्या हांगासली वाड्या वयली गांवांतली तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. खंयच्याय कामाक सुरवात करचे पयलीं मनशा भितर प्रामाणिकपण महत्वाचो हे शैलजान आपल्या जिणेंतल्या प्रवासांतल्यान दाखोवन दिलां. ती आपल्या कार्यशाळेत सकाळी 8:30 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन काम करता. सणाप्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती ती आपल्या कार्यशाळेत तयार करता. हे खातीर लागपी साहित्य गोंयांतच उपलब्ध आशिल्ल्याचे शैलजा सांगता. सध्या माती मातशी म्हारग जाल्ल्यान गिरायक सामान घेवपाक फाटी फुडें जाता. पूण आमी सर्वसामान्यांक परवडपा सारख्या दरांत ह्यो कलाकृती विकतात अशेंय तिचें म्हणणें. हे जे साहित्य म्हणजे आमकां मशिनरी ना लागना, मशिनरी लागना, फक्त आमकां एक व्हील लागता स्वताचे व्हिलाचेर करपाक. पण चडशें आमचें काम हे हँडमेडूच आसता. सो ताका लागून ही जी गणपती आमी करता जो आमचे बाकीचे जे वर्क करता डिझायनर ते पॉटरी वर्क आमकां क्ले आमकां जी माती मेळटा ती हांगा मांद्र्या मेळटा अवेलेबल आसा. पयलीं आमकां आमी बिचोलेसून हाडटाली, आतां आमकां मांद्र्या अवेलेबल आसा. पण गणपतीची माती सेम गणपतीची माती तीच आमी ती डिझायनर यूज करता. पण कशें आसा पयलीं सवाय आशिल्ली माती. आतां कितें जालें की मातयेकाराक कळ्ळें की हे बाबा लोक व्हरून माती यूज करून म्हाका दिसता कितें तरी खूब पयशे कमयता, वेगवेगळे कडेन इन्कम जाता. सो ताका लागून आतां माती सुद्दां ट्रक म्हणजे 17,000 18,000 अशे जाल्लेले आसा. हय इतले. ताका लागून ते आमकां परवडना. परत मागीर काथो आसा तो आमचो शिवोलेसून आमी हाडटा, आमचे सडयांसून तो लागता. मागीर प्लास्टर लागता आमकां ते आमी पणजेच्यान हाडटा. जे वस्तू जे रॉ मटेरियल आसा न्ही ते अवेलेबल आसा. पण आतां ताचो रेट वाडला. ताका लागून कितें जाता आमी जेन्ना एग्जिबिशनाक वयता खंय आमच्या कडेन लोक ऑर्डर दिवपाक येता सो तांकां मातशें मातयेचें म्हणटा मातशें चड प्रायस कशें दिसता. पण आमी चड लायना कित्याक तर आमचे ते रॉ मटेरियलाचे ते पयशे सगळे आमी इन्क्लूड करूनच मागीर तेचो रेट लायता. जिणेंत कश्ट केलें जाल्यार ताचें फळ बरेंच मेळटा अशें म्हणटात. फाटली कितलीशींच वर्सां त्रास काडून शैलजाची ही कला विदेशांत लेगीत पावल्या अशें कळटा. गोंयांत तशेंच गोंया भायर तिणें प्रदर्शनां आनी कार्यावळी लेगीत आयोजीत केल्यात. ह्याच निमतान तिका विदेशांत वचपाची एक संद मेळिल्ल्याचें तिचें म्हणणें.
ह्या क्षेत्रांत एक बरो फुडार आशिल्ल्यान तरणाट्या पिळगेन ह्या क्षेत्रांत देवपाची गरज आशिल्ल्याचें शैलजा सांगता. आम्ही गोंयांत तर ऑल ओव्हर गोंयान आम्ही प्रदर्शनूय केला, प्लस आम्ही प्रोग्राम ट्रेनिंगूय केला सगळे. आणि गोंयाच्या भायर ऑल ओव्हर इंडियेक सगळ्याक म्हणजे राजस्थान, दिल्ली म्हणू नका, जयपूर म्हणू नका, सगळ्याक चंदीगड म्हणजे जे आमचे गोवा हँडीक्राफ्टान जय प्रोग्राम केला, सूरजपूर केला, हरियाणा, थंय आम्ही पावला. आणि दुसरे म्हणजे भायर वचपाचे म्हाका हे हालींच म्हाका चान्स पडलो, जे आमचे काथा अँड कॉयर आसा हँडीक्राफ्टाचे, म्हाका मॉरिशस व्हेले. सो म्हाका खूप अशें म्हणजे व्हडले भाग्य कशें दिसले की हांव खरोखरच अजून वचोंक नासले भायर. सो तेंच्यांनी म्हाका ही खूप मोठी संधी दिली आणि थंय वचून आमी आमचे जे प्रोडक्ट करता ते आमी दाखोवपाक गेले. प्लस आमी माती व्हरून तांकां आमी शिकयले. थंय 4 दिसाचे प्रोग्राम आसले, पूण ते महाराष्ट्र भवनान ऑर्गनायज केल्ले. ताका लागून आमी थंय पावली. तांकां ते हांव काथा अँड कॉयराकूय देव बरें करून म्हणटा, कित्याक सांग लायफान एक खंय तरी हांव भायर गेल्ल्या भशेन म्हाका एक उमेद अशी मेळ्ळी. म्हाका दिसता कितें सांग पळय, माती ही आमची अवेलेबल आसा, जी शेतांतली माती ती प्लास्टरूय मेळटा इजिली, काथोय आमच्या गोंयानूच मेळटा. ज्याच्याकडे जर खरोखरच एका भुरग्याकडे हे आर्ट म्हणजे जी कला आसा तर तेणी खरोखरच शिक्षण घेवचेच, शिकपाचे, पण ह्या कलेन खरोखरच तेणी उतरपाचे. कित्याक सांगता आयज आमी झिरो हेतूनसून शून्यासून आता तुमकां हे दिसता ते जग आमी निर्माण केले शून्यासून, कितेंच नासले. तर अशें म्हाका दिसता की शिकलेलो भुरगो आयज भुरग्यांक आवय बापायचो सपोर्ट खूप आसता, तर तो भुरगो कितें तरी आनीक व्हडले इन फ्युचर करूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. मुरगांव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली. दुर्घटनेच्या वेळार बार्जीर 8 ते 10 जाण उपस्थित आशिल्ले. सगळ्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही बार्ज दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन लोखणाच्या प्लेटी घेवन वताली. दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजा कडेन वता आसतना ह्या नदी बुडिल्ल्या जहाजाच्या एका पोरण्या अवशेशांक ती आदळ्ळी आनी ही बार्जीचो अपघात जालो. मुरगांव बंदराच्या हद्दीत एक बार्ज बुडली. दर्यान उबे आशिल्ल्या जहाजाकडेन वतना ह्या नदी बुडिल्ल्या बोटीच्या पोरण्या अवशेशांक ती आदळ्ळी खंय. बोटीच्या पोरण्या अवशेशांक आदळिल्ल्यान बार्जीच्या सकयल्ल्या भागाक चीर पडून उदक भितर सरलें. बार्ज बुडटाली तेन्ना बार्जीचेर 8 ते 10 खलाशी आशिल्ले. सगळ्यांक वाटावपाक यश आयलें. फ्लोटिंग क्रेनीच्या माध्यमांतल्यान बार्ज उदकांतल्यान भायर काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण ती बुडिल्ल्या बोटीच्या अवशेशांक आडखून उरली. नेटान व्हांवपी वारो आनी उफेत्या ल्हारांक लागून बार्ज भायर काडपाक मेळ्ळी ना. ती भायर काडपाक आनीक कांय दीस लागतले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 2 बोटी हे सुवातेर बुडिल्ल्यो. तातूंतल्या एका बोटीचे अवशेश भायर काडले, पूण दुसऱ्या बोटीचे अवशेश अजूनय काडूंक ना. ह्याच बोटीचे अवशेश अजूनय उदकान आसात आनी ताकाच आदळून ही बार्ज बुडिल्ल्याचे आयकपाक येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात. फाटलीं कांय वर्सां जालीं ह्या रस्त्याची वायट स्थिती आसा. महामार्गा वयल्यान गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्या गाडयांची येरादारी सुरू आसता. मात रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान पावसांत रस्त्याची आनीक वायट स्थिती जाल्लेली आसा. अनमोड घाटार अबकारी खात्यान गोंय बनावटीचो सुमार 35 लिटर सोरो जप्त केलो. बेकायदेशीर सोरो तस्करी प्रकरणात कर्नाटकाच्या कार्तिक बिराईयाक अटक करून ताची कारूय जप्त केली. गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिशेन वचपी KA07AG9984 ही अबकारी खात्यान गाडी आडयली आनी तपासणी केली. तपासणी वेळार गाडयेंत 2 लिटराचे 10,750 मिलीलिटर 7 रॉयल स्टॅग जाल्यार 750 मिलीलिटराच्यो 5 IB आनी फेणीच्यो 7 बाटल्यो सापडल्यो.
पीओपीच्या गणपती मुर्त्यांचेर बंदी घालपाची गोंय हस्तकला खात्याची मोहीम पुरायेन अपयशी थारली. पीओपीच्यो मुर्त्यो वापरूं नाका म्हणून हस्तकला खात्यान सांगून लेगीत जायत्या जाणांनी त्यो हाडून विकल्यो बी. पीओपीच्यो मुर्त्यो विकपी कांय जाणांचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली जाल्यार कांय दुकानां सील केल्ली. लोकांनी पयलींच गणपतीची ऑर्डर दिल्ली, आतां तांकां गणपती दिनासतना रावतलो कसो काय म्हणून कांय जाणांनी सील तोडून गणपती दिले बी. पळयात पुराय बातमी. गोंय हस्तकला खात्यान पीओपीच्या गणपतींचेर बंदी घाल्ली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पीओपीचे गणपती विकप्यांचेर कारवाय करून कांय जाणांची दुकानां सील केल्ली. पीओपीचे गणपती गोंयांत येवचे न्ही हाच्या खातीर शीमेर तपासणी जाताली. अशें आसून लेगीत गोंयांत कितलेशेच कडेन पीओपीचे गणपती पावले. लोकांनी चित्रशाळांनी वचून गणपतीची ऑर्डरूय दिली. ह्या सगळ्याची जाणविकाय आसून लेगीत गोंय हस्तकला खात्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्यान कांय कडेन गणपती जप्त केले जाल्यार कांय कडेन चित्रशाळा सील केल्ल्यो. लोकांनी गणपतींची ऑर्डर दिल्ली, देखून तांकां गणपती दिनासतना कसो रावतलो काय म्हणून कांय कडेन सिलां तोडून लोकांक गणपती दिवन सोडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तर हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. On this sacred occasion of Ganesh Chaturthi, I extend my warm wishes to each and every one. As we welcome Lord Ganesha in our homes, let us also welcome his message of wisdom, harmony and responsibility. This year, let us celebrate it in an eco-friendly way, protecting our rivers, fields and environment for generations to come. And as we bring home Lord Ganesha, let us support our local craftsmen and artisans who, with devotion and tradition, keep up our culture and alive. May Lord Ganesha bless our Goa with peace, prosperity and unity. Ganpati Bappa Moria. Happy Ganesh Chaturthi. Here's wishing each one of you a very happy Ganesh Chaturthi. May our Lord Ganesha continue to bless each one of us with good health, happiness and peace of mind. सगळ्यांक तुमकां गणेश उत्सवाची उनुनीत परबी. थँक्यू. नमस्कार. Wishing all the Goans and my dear Aldonkars a happy Ganesh Chaturthi. मागता गणपती बाप्पा कडेन की आपलो आशीर्वाद सगळ्या लोकांचेर दवरचो आनी सगळ्यांक बरी सूख आनी समृद्धी दिवची. देव बरें करूं. संकटांक पयस करपी बुद्धी दैवत तू गणराया. दरेका कार्यात सदाच तुका पयलो मान. तुझ्या आगमनाच्या आतुरतायेन तयारेक आमी लागल्या. तुझ्या येवकाराक घराघरांनी सजल्या माटोळी. नेवऱ्या मोदकांचो नैवेद्य दाळ घुमटांचो ना. उमेद आनी खुशालकाय चारूय दिकांनी फाकल्या. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. भाद्रपद मास लागता, चवथीचो आस आनी लाडक्या गणरायाचो ध्यास. दुख्खां सगळी हारयत, टेन्शन चल्ले धावत, अशी ही आमची गोंयकारांची आवडटी चवथ. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बे भरीत परबी. चिकण मातयेचो गणपती घरांत आयला. तुका ओवाळपाक धर्तरेन 5वो शालू आंगार काडला. खादीचे पुडवे न्हेसून भटमाम रावला. आरती फुगड्यांनी वाठार गाजला. रानवटी फळां तुज्या माटोळेचो जप करतात. मिलनाच्या खोशेन न्हंयो बायो धादोसकाय ओततात. वता पावसाचो खेळ पळोवंक सृश्ट आपयता. दुदाचे मोदक दिवंक गाय हामेता. समेस्त पळोवप्यांक चवथीची उर्बे भरीत परबी.
गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबीश. चवथ ही आमकां गोंयकारां खातीर सामकी उर्बा हाडपी, उत्साह निर्माण करपी अशी परब. इतलीं वर्सां आमी चवथ मनयतात. पोर्तुगीज काळांतय लोकांनी लिपून चवथ मनयली. आज ती सामक्या मोठ्या उल्हासान, सामके मोठ्या भक्तीन आमची ही चवथ आसता. आमी मित्रांक मेळटले, सोयऱ्यांक मेळटले, सगळे कडेन आनंदाचें वातावरण पातळुया. गोंयांत शांतिकाय हाडुया. गोंय सामकें भरभराटीक व्हरुया. विघ्नां हारपी गणपती, गणरायाची ही भक्ती, जिणेंत हाडटा शक्ती, पेटोवया फुलवाती. चवथीची परबी. गणपती बाप्पा मोरया.